बरें तापला त्या खातीर आमचे चडशे सगळे लिडर इन्क्लुडींग आमी सगळे दिल्ली आशिल्ले. त्यामुळे गोंयांत काही थोडो तेंप जालो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो वेळ आनी कोण नाशिल्ल्या कारणान संदी मेळिना. त्या खातीर आज एक ज्वलंत विशयाचेर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयोजीत केल्या. ती म्हणजे जे हॅपेझर्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आनी स्कुलां जी स्टार्ट करता म्हणटा ती 1 एप्रिलाच्यान त्या विशयाचेर आनी आपान आयडी जी कंपल्शन करपाक जो सर्क्युलर काडला एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या विशयाचेर. म्हजे बरोबर आज आसा आमचे लिडर्स पिओ बरेटो, राजेश कलंगूटकर बाब आनी सुनील सिग्नापूरकर बाब. हांव मागता पयलीं पिओ बरेटो कडेन की तांणी ह्या विशयाचेर कांय गोश्टी ज्यो आसा कांय गोश्टी ज्यो इम्प्रुवमेंट करपाक जाय त्या गजालींचेर भाश्य करचें आनी शेवटी मागीर हांव सगळें उलयल्या उपरांत देन आय विल एड्रेस यू ऑन दीस पॉयंट. गुड इवनिंग. तुमकां आयज सगळ्यांक खबर आसतली की गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडला टू से दॅट द न्यू एकेडमिक इयर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st ऑफ एप्रिल. आतां दीस हे दिसता आमकां की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळय ताच्या मनान तें केल्लें आहा. बट इफ यू सी द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज itself had to be examined properly for different states of India, because आमची क्लायमॅटीक कंडिशन्स सगळे पळय आहा फूल इंडियेक ते डिफरंट आसता. सो ह्या हिसपान म्हाका दिसता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळय आहा ती यू शूड डू इट फॉर स्पेसिफीक स्टेट्स विथ स्पेसिफीक कंडिशन्स हे चिंतून करपाक जाय. बट वी फायंड दॅट सडनली आउट ऑफ द ब्लू सडनली गव्हर्मेंटान अनाउन्स केला की 1st ऑफ एप्रिलाच्यान आतां हो एकेडमिक इयर सुरू जावचो. नाव हातून एक एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द गोवन पेरंट्स, द टिचर्स, द प्रिंसिपल्स, द एड्युकेशन फ्रटर्निटी हू आर द मेजर स्टेक होल्डर. तांकां विचारी नासतना हें सगळें करप म्हळ्यार एब्सोल्युटली रॉंग. सो एक्चुअली द पेरंट्स and children must have already planned several holidays आणि हे सगळे टायमान आमकां हॉलिडे आसतले हे सगळे प्लॅन केल्ले आसतले. पूण ते कन्सिडर करून नासतना हांच्यांनी आतां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे आर्बिट्ररीली तांणी अनाउन्स केला की 1st ऑफ एप्रिल तांचें हें सुरू जातलें म्हणून. नाव there are different factors and considerations that you have to think about, because Goa is also a very hot and humid place. Yeah, Baba, आता suddenly start karpa. You have to think about if students would feel comfortable. There could be heat strokes. What are the plannings done by the government for this? Nothing has been considered. It has been arbitrarily slapped. आणि म्हाका दिसता हे actually as a party we are not opposed to such changes of the national education policy, but we feel that it should have been done methodically. But a method asta. You have to consider all the stakeholders, the parents, the students, the teachers, everybody. So suddenly a announce was absolutely wrong, and the government should definitely reconsider it. And as members of the press, I'm sure you will also ask the government why this has been suddenly enforced. It should not have been suddenly enforced and made people totally uncomfortable. चोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता द एकेडमिक इयर ऑल्सो इज स्टील नॉट ओवर. तांचे एग्जामी अजून आहा, ते सिलेबस प्रिपेअर करून ना फॉर नेक्स्ट इयर, अँड सडनली आउट ऑफ द ब्लू यू आर अनाउन्सिंग दॅट 1st ऑफ एप्रिल वी आर स्टार्टिंग द एकेडमिक इयर. This is in continuation of the government's dictatorial policies, where they do not consider what the common man really wants, feels, understands. तांकां पडूनच गेल्ले ना. They just announce something and what to do, follow it. This should not be that. The people have to be considered. The feelings of the people have to be considered. This is a very genuine case. How people are going to be affected by this, because everybody has planned their holidays and all that, and suddenly you're announcing this. You could have planned it in a proper way and announced it probably after giving some advance notice, but that has not been done. Sudden announcement, this is absolutely wrong, and the government should definitely reconsider this. This is our position. Particularly, sorry, classical. No, my questions will take up later. And by the way, it has also been announced as for the circular, it has also been said that it's for unaided schools.
I don't know how the government is going to enforce this on unaided schools. Because unaided schools have their own formulation, they have their own systems and all of that. Of course, unaided schools are separate. That's a matter of choice. Somebody takes it. Government schools should definitely ensure that citizens are taken into consideration. Their voice is heard. नमस्कार. National Education Policy 2020. It was a very good move from the part of the government. If you try to just know about this educational policy, the chairman of this educational policy was Dr. Kasturi Ranjan, who was the ex-chairman of ISRO. आणि इतके सिस्टमॅटिकली ही पॉलिसी ड्राफ्ट केली. Even that time, the human resource minister was Smriti Irani. They didn't even involve her in preparing and drafting this policy. And it was done very systematically. The main objective of drafting this policy was to bring the education level of India in par with the US education system. That was the main intention, that was the main objective. आणि कशें आसलेलें की जेन्ना सुरवातीक गोव्यान इम्प्लिमेंटेशन कमिटी केली and which was headed by Sir Parsekar initially, now he is not there. Then there was a doubt that there will be a not proper implementation of this policy. कारण कशें आसलेलें की गव्हर्मेंटाक जाय तशी ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली. Let me highlight some of the points which are there in the policy. For example, हे पॉलिसीन very clearly म्हटलेलें आसा की you cannot have more than 30 students in a class. Very clearly म्हटलेलें आसा. I will ask you, many of you will be the parents. खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान खंयच्या क्लासीन less than 30 students आसा. बरीचशी इन्स्टिट्यूशन आहा थंयसर 50-60 सुद्धा भुरगीं आसात. पॉलिसीन क्लियरली म्हटलेलें आसा. कारण कितें हितून कितें की in order to have a focus on the individual child. That was the main intention of this policy. It is not been done. They are not at all serious about this issue. Another thing was having proper infrastructure. कारण कशें आसलेलें की this policy was basically in order to have a skill development. And skill development जर जातलें जाल्यार ताका proper infrastructure आसचें पडटा. They have not worked at all on the infrastructure. तुम्ही पळयशात आता तांच्यांनी आमी सदींच पळयता की जर कितें नव्यान कितें सुरू करपाचें आसा जाल्यार इट हॅज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम. पयलीं कॉलेजीक स्टार्ट केल्ली इन द फर्स्ट इयर. देन दे केम डावन टू द प्री प्रायमरी. नाव दे हॅव स्टार्टेड इन द 9th स्टँडर्ड. सादी सिंपल गजाल हे कोणूय समजतलो की कितें नवें करता जाल्यार कोणूय मनीस सुरवात पासून सुरू करता. तुम्ही मुद्दाम आय विल अपील यू आर अ व्हेरी सिन्सियर प्रेस पीपल. कॉलेजीन वचात आनी मुद्दाम एक एपिसोड करात. भुरग्यांकडे प्रोफेसराकडे प्रिन्सिपलाकडे उलयात. कितें मॅस चल्ला तें पळय. आय विल जस्ट कोट वन एक्झाम्पल. दॅट इज समथींग कॉल्ड एज अ फ्रीडम ऑफ चॉयस ऑफ सब्जेक्ट्स इन द कॉलेज. म्हणजे ज्या भुरग्याक जावो तो सब्जेक्ट आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवं येता हें एड्युकेशन पॉलिसीन मेन्शन केल्लें आसा. थंयसर तांच्यांनी कितें केलां की जे बेसिक सब्जेक्टान तुका फोर्सिबली आर्ट्साच्या भुरग्यांक जिओलॉजी काडून दिला. आतां म्हाका सांग खंय सायन्स येता त्या भुरग्यांक नाकाच तो सब्जेक्ट. देर इज नथींग, नो रिलेशनशीप बिटवीन हिस्ट्री एंड जिओलॉजी. पूण हांगासर हें केल्लें आसा. कारण कशें आसा की जशें इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर प्रिपरेशन करून करपाक जाय आसलेलें तें करूंकच ना. आनी ताका लागून हो सगळो गोंधळ जाल्लो आसा. मुद्दाम तुमी वचा एक दीस एपिसोड करा वचून कॉलेजींनी वचून आनी वील कम टू नो वॉट इज द सिच्युएशन देर. टॉक टू द प्रोफेसर्स, टॉक टू द स्टुडंट्स. मॅस करून दवरलेलें आसा. प्री प्रायमरीक तशेंच देर आर सम सिस्टमॅटीक रुल्स, सम गायडलायन्स आर गिवन. जेन्ना तूं प्रिपेर नासता तेन्ना कितें तरी सुरू करपाक जाय म्हणून करप जाता. आतां 9th स्टँडर्डाक तांच्यांनी अंदूच्यान इम्प्लिमेंटेशन केल्लें आसा. 9th स्टँडर्डाच्यो बोर्डाच्यो एग्जामीच जाता स्टार्ट 7th काय 18th मार्च, which will going to get over in the end of the March or maybe in the beginning of the April, and they want to start the classes on the 1st of the April. आणि एक पॉइंट मेन्शन करता तुमकां की नाव this year 10th standard exams are starting on the 1st of March, which is little earlier. Exam is of the end of the March. टीचर्स जे शिकयतले स्कुलांनी जे एप्रिलान क्लासी घेवपाच्यो म्हणटात पळय ते सगळे असेसमेंटाक वयतले फूल एप्रिलान. म्हणजे सगळें जें चल्लां तें फक्त दाखोवपाक लागून आमी कितें तरी करता.
हांव म्हणटा करता जाल्यार बरे भशेन करा, तेजो फायदो पालकांक भुरग्यांक जावनी. कारण ज्या लोकांनी ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्या तांच्यांनी खरेंच सिन्सियरली एफर्ट घेवन प्रॉपर स्टडी करून ही पॉलिसी ड्राफ्ट केल्ली आसा. त्यांच्या एफर्ट्सांक खंय तरी रिजल्ट मेळुनी. नाल्यार आमी गोंयांत कितें तरी केलें म्हणून कोणाक तरी प्लीज करपाक लागून कितें तरी करप आनी सगळ्यांक त्रास करून कितें आसा खबर आसा, तुमी मुद्दाम जर पळयशात एड्युकेशन सिस्टम गोंयाची अशी डिस्टर्ब करून उडयल्ली आसा. कारण फक्त कोणाक तरी दाखोवपाक लागून आमी करता हें. बाबा ते सारकें करता काय सारकें करिना हेजें कोणाकूच पडलेलें ना. केन्ना कितें करता आसतना एक ऑब्जेक्टिव्ह आसता. आतां तुमी सुद्दां जेन्ना प्रेस घेता, ही प्रेस बाबा कित्याक घेवप ताजें एक ऑब्जेक्टिव्ह आसतना आसचें पडटा. कोणू कसलें काम आमी सुद्दां आज जर हांगासर प्रेस घेता, प्रेस कॉन्फरन्स घेता, कारण देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स वीच वी वॉन्ट टू हायलायट. तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां ऑब्जेक्टिव्ह आसपाक जाय. इफ वी आर गोईंग फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स? वाय आर वी डुईंग दिस? हाव इट विल गोइंग टू हेल्प द कम्युनिटी? हाव इट विल गोइंग टू हेल्प द स्टुडंट्स? हाव दे विल गोइंग टू बिल्ड द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन? कांयच ना. हांवें तुमकां एक सादी गोश्ट सांगता की अंदू आतां हालीं 2-4 वर्सां जालीं टिचर्स जे अपॉइंटमेंट करता, आमी आतां एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाक वता, टिचर्स जे अपॉइंटमेंट करता मुद्दाम फायंड आउट करा, सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर अपॉइंट करतात. द फर्स्ट वर्किंग डे टील द लास्ट वर्किंग डे. मे म्हयन्यान त्यांची सर्वीस ना, परत दुसऱ्या वर्सा परत नवीन तशेंच अपॉइंट करप. कारण कितें तर टिचर्स इतके अनएम्प्लॉयड आसात. लेट मी टेल यू वन थिंग, इतके अनएम्प्लॉयड आसात की ते टिचर इवन फ्री काम करपाक तयार आसात, कारण जॉबूच ना. जर फाल्यां जर तुमी प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केली पॉलिसी, एका क्लासान 30 भुरगे जर दवरले, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केले, हेचो फायदो स्टुडंटाकूच जातलो. हेचो फायदो जे टिचर्स आज शिकून भायर सरतात तांकां जातलो, तांकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले आनी प्रॉपर एड्युकेशन, क्वॉलिटी एड्युकेशन जे आमी म्हणटा ते क्वॉलिटी एड्युकेशन डेव्हलप जातलें. अनफॉर्च्युनेटली ते जायना. आनी एक सादें कॅल्क्युलेशन सांगता, गोंयांत आमच्या 3 ग्रॅज्युएट BEd कॉलेजीस आसात. निर्मला 1, फोण्या 2 आसात, पत्रादेवी 1 आसा वुमन्स कॉलेज, 3 DEd कॉलेजीस आसात. सो नॉट लेस देन 500 टिचर्स वर्साक भायर सरता. 500 टिचर्स वर्साक भायर सरता. 50 टिचरांक सुद्दां जॉब मेळना एका वर्साक. म्हणजे वर्साक कितके टिचर अनएम्प्लॉयड जाता ते पळयात. आता जर तुम्ही सिस्टमॅटीक जर नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्ली जाल्यार हे टिचरांकूय जॉब मेळटा आशिल्लो, तेजो स्टुडंटांकूय फायदो जाता आसलेलो. आमी जे पर्सनल अटेन्शन जे म्हणटा स्टुडंट्सांचेर तें जाता आसलेलें. आनी जें स्वप्न हे पॉलिसी ड्राफ्ट करतना कस्तुरी रंजनाचें आसलेलें की गोंयाचें एड्युकेशन, आय मीन इंडियेचें एड्युकेशन सिस्टम बरी जावची, एक क्वॉलिटी एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक मेळचें, इंडियेन एक बरें एड्युकेशन सिस्टम डेव्हलप जावची, तें स्वप्न पुरो जातलें आसलेलें. हें जें कितें चलना सगळें हें फक्त दाखोवपाक लागून की आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, ती कशी केली, तेजो फायदो कितें आसा, तेजे ऑब्जेक्टिव्स फुलफील जाल्या काय ना हें कोणाकूच पडलेलें ना. आनी ताका लागून आमचो एक कळकळीची विनंती आसा की हेका जर इम्प्लिमेंट करतात तुमी जाल्यार प्रॉपर स्टडी करून इम्प्लिमेंट करात. ते फक्त लोकांक गिनीपीक करनाका, भुरग्यांक गिनीपीक करनाका. आतां ते म्हणटा की 6वी ते 10वी पर्यंत क्लासीस 11:30 पर्यंत घेतले. म्हाका एक सांगा, म्हाजो एक सादो प्रश्न, कितें फायदो जातलो 11:30 पर्यंत क्लासी घेवन? पहिल्यान भुरगे त्या म्हयन्यान रेस्टलेस आसता. तुमकां खबर आसा की हालींच्या वर्सांनी हीट वेव सुरू जाल्ले आसात, गरमी कितकी आसता. तशी परिस्थिती आसा की बाबा भुरगे गोव्यान एप्रिलान आनी मे म्हयन्यान क्लासीन बसून शिकपाची परिस्थिती आसा. समजून घेवपाची गरज आसा. फक्त कोणाक तरी दाखोवपाक लागून बाबा आमी पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, वी हॅव गॉन हेड विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी आनी आमी तें करून दाखयलें, हें करचें न्ही. हेचो फायदो लोकांक जावचो, हेचो फायदो भुरग्यांक जावचो. कारण जे विचार आनी जे ऑब्जेक्टिव्स घेवन ती पॉलिसी ड्राफ्ट केल्ली ती लोकां पर्यंत पावची, इतकेच आमचो हेतू आसा. आनी कारण कितें खबर, आमकां सुरवात पासून डावट आसलेलो कारण इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसी इज रियली गुड, लेट मी एप्रिशिएट, इट इज रियली गुड. पण इम्प्लिमेंटेशन जर सारकें जालें ना न्हू, हे पॉलिसीचो बट्टाबोळ जातलो गोव्यान. कारण कशें खबर आसा की बऱ्याचशा स्टेटीन अजून ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्ली ना. आनी म्हजें सरळ मत की जो पर्यंत तुजो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जायना, जो पर्यंत यू आर नॉट फुली प्रिपेर्ड फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, यू शुड नॉट गो फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. नाव देर इज अ न्यू मूव विथ वॉट दे आर डुईंग, द क्लस्टर युनिव्हर्सिटी. इट्स अ गुड थिंग. पूण हांव कितें म्हणटा, दी क्लस्टर लेट इट कम इन टू द फोर्स.
ती येऊन एक्झिस्टन्सान त्याच्यानंतर स्टार्ट करा. इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर ऑफ द कॉलेजेस विच इज नॉट पॉसिबल. दे वॉन्ट टू हॅव अ क्लस्टर ऑफ द पेंजिम कॉलेज अँड द केपे कॉलेज. How it is possible to have a combined efforts of the केपे कॉलेज and the पेंजिम कॉलेज? कारण एक जो सब्जेक्ट हांगासर पणजे आसा तो दुसरो तोच सब्जेक्ट केपे आसा. तो थंयसर आयदर तुका ते भुरग्यांक तरी थंय हाडचें पडलें तर प्रोफेसराक तरी हांगा हाडचो पडलो. Which is practically not possible. I will appreciate the move of the cluster university. It is good and it has to be done. But I will say do it first and then go for the implementation of the policy. I will strongly say the way the government is going for the implementation of the policy, I am finding this will not going to help Goa. This will not going to help the students of Goa. This will not going to help the future of the students of Goa. And that's why I will say they have to rethink on the implementation of the policy, even starting of the classes in April, and they have to go systematically with the full preparation. Thank you. तुम्ही आमचे दोन्ही जे स्पीकर्स बाब पिओ बाब राजेश कलंगुटकर हू इज ऑल्सो अ टीचर हांचे विचार ऐकले आणि हें ऐकली आणि आमी हेंय स्पश्ट करपाक सोदता की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक आम आदमी पार्टी पक्षाचो विरोध ना. पण जी पॉलिसी इतली सुंदर पॉलिसी जी डॉक्टर कस्तुरी रंजन हांणी ड्राफ्ट केल्ली अगदी तांचो त्या वेळचे एज्युकेशन मिनिस्टर तांचेर विश्वास नाशिल्लो. पण लेट्स नॉट गेट इन टू पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट. पण एक सुंदरशी एज्युकेशन पॉलिसी फोकल पॉइंट ऑफ दॅट एज्युकेशन पॉलिसी वॉज द स्टुडंट्स अँड ऑलराउंड डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट्स. पण गोंयचो सरकार हू बिलिव्स टू बी अ पेपर टायगर. हांव सदांच सांगता की गोंयचो सरकार हो पेपर टायगर. म्हणजे पेपरार सगळें आसता. हर घर नल, नळा भितर वारो, उदक ना. मागीर ओपन डिफिकेशन 100% म्हणून सांगले. गोंयान अजून कितलींच घरां आसा जांच्या घरान टॉयलेट्स ना. ही परिस्थिती आसा. तातले न्ही आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन जशें तुमकां सांगलें ज्या तरेन हॅपेझर्डली करता विदाउट टेकिंग द टिचर्स, पेरंट्स, द अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट कोणाकूच पॉलिसी भितर घेतली ना. आनी बेसीक विशय आशिल्लो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. एक गजाल तुमकां दाखयता आनी आय विल शेअर दीस पिक्चर विथ यू. हे पयला फोटो मागीर शेअर करता. कितें दिसता जुंता हावजाची अशीच आसा परिस्थिती. काय पणजे स्मार्ट सिटीचे रोड कितें अशें दिसता तुमकां? मातशें ब्रायट करता राव एक मिनीट. हें कितें अशें दिसता तुमकां? स्कूल सीलिंग ही सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या शाळेन हांव शिकलो म्हणजे ह्या शाळेन आज हांव 48 वर्साचो. म्हणजे 40 वर्सां पयलीं ह्या शाळेन कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हज्या सारको भुरगो क्रिएट करून हांगा बसोवपाचो. आज ह्या शाळेची परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP इम्प्लिमेंट करता. ही शाळा, हे बेंचीस, हे सिलींग हांव करता शेअर तुमकां. हे शेअर करता. हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन आणि सरकाराक आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन तुमी धाडपाक जाय. हे पावलां चडटा आनी भुरगे क्लासीन वता. 104 काय 114 भुरगे शिकता हातूंत भितर. कशें शिकता आसतले सांगूंक शकता? म्हणजे ज्या आज म्हाका हांव 8-9 वर्साचो आसतना हांगा शिकतालो तेन्ना ही शाळा सुरू जाल्ली. ती अजून पेंट मारल्या शिवाय म्हाका दिसता कितें केलां अशें म्हाका दिसना. बरे टिचर्स आसा, बरो हेडमास्टर आसा थंय. And I appreciate the teachers and headmaster. I have seen the efforts put in by the headmaster and teachers of that school to retain that 104 students. आज आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्यो गजाली करता. पळय इन्फ्रास्ट्रक्चराची परिस्थिती. दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल. पणजेचे सबब 4 किलोमिटराची शाळा आसा ही पणजे पासून. काणकोण सारके गांव आसूं किंवा सांग्या सारके बाकीचे सारके गांव आसूं थंय वचून तुमी शाळेच्यो परिस्थिती पळयात. ज्यो शाळा आतां बंद पडटा. आनी अशें आसतना एक हॅपेझार्ड मोमेंटान आज सरकार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. पेरंट्सांचे चिंतुना, भुरग्यांचे चिंतुना. बाबा तांच्यो मार्चान एग्जाम सोंपतल्यो, 1 तारखेक सुरू जातल्यो. तांच्यो व्हडल्यो स्कुलाच्यो कितें हॉलिडे सोंपता म्हणून पेरंट्सांनी बारीक हॉलिडे कितें हॉलिडे प्लॅन केला सगळ्यो कॅन्सल पडटल्यो. टीचर्स डू नॉट नो वॉट इज द थिंग. सिलेबस इज नॉट इन प्लेस.
Nobody knows where is the syllabus, what they are going to teach from 1st of April. करता सरकार पेपराचेर दाखोवपाक, मागीर ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगले आणि व्हडले हे करून सांगले की हे पळय आज लोकमतार हांव ते आज वाचतालो 1 एप्रिल पासून नवे शैक्षणिक वर्ष हेडलायन. सो this government believes only in headlines. So हांव मागता सरकारा कडेन की be little empathetic, little sympathetic towards students and teachers and parents. आणि एक म्हयनो तुम्ही फुडें सुरू केले किंवा ह्या वर्साच्यान जर फुडें करनासतना ते जून म्हयन्यानूच सुरू केले मातशी स्पीड वाडय म्हणून सांगा टिचर्सांक. आय डोंट थिंक देर शूड बी अ प्रॉब्लेम. बट सगळ्यांक आपण विचारान घेवन ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करप हातल्यान स्कुलांचे बरें जातलें. आनी एक हांवें वाचलें आज न्यूजपेपराचेर अपार कार्ड. आयकलां तुमी? अपार कार्ड म्हणल्यार आधाराचो बापूय. आधाराचे भुरगे म्हणले आता कारण इट इज फॉर द चिल्ड्रन. सो आधार कशे तरेन इम्प्लिमेंट जालो आनी आधार कार्डान कशे फेक आयले आनी कशे आधार कार्डा भितरूय आज अशी परिस्थिती आसा की सुप्रीम कोर्टान फायनली सांगलें की इट इज नॉट कंपल्सरी म्हणून. पूण आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडला, तातूंत ते म्हणटा की आपार कार्ड हें कंपल्सरी. आय हॅव गॉट दॅट सर्क्युलर. ते सर्क्युलरा भितर ते म्हणटा की जर आपार कार्ड जालें ना circular said therefore the heads of all institutions are ensured upon to expedite the process of APAR art. Further, APAR ID is also mandatory to obtain benefits of free textbooks, midday meals and other government benefit schemes. म्हणजे जर APAR कार्ड जर तुम्ही करपाक शकले ना किंवा स्कूल मॅनेजमेंट इज नॉट एबल टू डू APAR कार्ड जाल्यार भुरग्यांचे मिड डे मील बंद, तांकां जे टेक्स्ट बुकां कितें मेळटली स्कुलांतल्यान ती बंद. म्हणजे सी द क्रूडनेस ऑफ दीस गव्हर्मेंट अँड एज्युकेशन डिपार्टमेंट की अशें सारको तुमी जो स्कीम आसा जेचे अजून लोकांक नॉलेजूय ना. तुमकां कितले खबर आशिल्लें आपार कार्ड कितें तें? सगळ्यांचो ऑलमोस्ट सगळ्यांचे तकले आसले की आमकां आपार कार्ड सो ह्या आपार कार्ड ना विच इज नॉट सेट टू बी कंपल्सरी फॉर इवन जी नेट और नीट एग्जाम्स. तेन्ना आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंट अगेन वॉन्ट टू बी पेपर टायगर एंड से आपार कार्ड कंपल्सरी करा. अरे आधारूच कंपल्सरी ना भुरग्यां खातीर की आसचें म्हणून ते आपार कित्याक तुमकां कंपल्सरी करपाक जाय? येस, इट मे बी अ गुड आयडिया बट इट हॅज टू बी डन सिस्टमॅटिकली. सुरी लावन न्ही भुरग्याच्या गळ्याक की आपार कर नाल्यार तुका बुकां मेळची ना, आपार कर नाल्यार तुका जेवण मेळचें ना म्हणून. If you are not capable to run this education department, if you are not capable to run the education, implement education policies properly, and if you are not able to run the schools, दिल्ली आहेत आमच्याकडे आम्ही शिकयता स्कुलां कशी बरी करप, आम्ही शिकयता पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या आणि आमची पॉलिसीचेर एकदा लक्ष मारा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दॅट की आम्ही ऑपोजिशन आम्ही सांगता आमचे कित्याक आयकचे म्हणून. जर तुमकां दिसता की तुम्ही यू हॅव टू इग्नोर इट देन यू आर फूल्स अँड यू आर लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज. एनिवे दिस गव्हर्मेंट इज लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज अँड इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टाइम. आणि एज्युकेशन पॉलिसीज इम्प्लिमेंटेशन इज अनदर परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ हाव दिस गव्हर्मेंट इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम अँड एट वॉट कॉस्ट. कोणाच्या कॉस्टाचेर? पेरंट्स आणि भुरग्यांच्या फ्युचराच्या कॉस्टाचेर. पेरंट्सांचें जेवण तुम्ही काढून घेता, भुरग्यांचें जेवण काढून घेता, तुम्ही भुरग्यांची बुकां काढून घेता. डोंट वरी, आय रिक्वेस्ट द पेरंट्स की हें तुमचें जर आपार कार्ड जायना आनी मिड डे मील जर तुमकां मेळना जाल्यार वी वील स्टार्ट स्कीम वेर वील स्टँड आउटसायड युअर स्कूल आनी तुमच्या भुरग्याक आमी ते मिड डे मील आमी प्रोवायड करतले. एक पाव 5 रुपयांनी वडो येता भितर तो काडून मागीर ते हलके कितें तरी भुरग्यांक खावयता. मोस्ट ऑफ द पेरंट्स डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दॅट. पूण सामकी परिस्थिती बिकट आसा पळय ती पेरंट्स एक भुरग्याक आपल्याक ते बारीकशें एक खाण मेळचें म्हणूनच स्कुलाक धाडटा. पूण ही परिस्थिती आसा. सरकार असेंब्ली सेशनाक या, असेंब्ली सेशनाक तुमी सरकाराची बुफेर कितें आसता तें पळया आनी मिड डे मिलाची क्वॉलिटी पळया. तेन्ना तुमकां कळटलें. सरकाराच्यो जेन्ना वेगवेगळ्यो स्किमी लॉन्च जाता ते भायर कितें कितें जेवपाक सर्व करता तें पळया. सरकाराच्या कॉस्टार, तुमच्या कॉस्टार. आनी ह्याच सरकाराक मिड डे मिलाचे 5-10 रुपया वाडोवपाक त्रास कितें जाता हें पळया. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मागीर पळोवया आमी. पूण सरकाराची अफाती टुवर्ड्स
तेच जेवण म्हाका दिसता फुडले फावट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना मिटींग जातली जे मिड डे मिलाक करता पळय त्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांगपाचें हांचे दी म्हणून खावपाक तुमकां ते आणि सेम फूड should be served to all 40 MLAs including our MLAs and all others so that they know what is being served to the students in the name of midday meal. म्हाका दिसता I think this time I will make it a point to tell our MLAs की हे बंद करा बुफे बिफे तुमकां दनपारची जेवणां बिवणां सगळी बंद करा एसेंब्लीन आणि मिड डे मील जे भुरग्यांक दिता पळय तेच तुमकां ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनराक खावचें आसा तयार सरकार हें करपाक आसा तयार हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांनी सरकाराक विचारूंकूच जाय की that is the youth and students of this state. टायम आयिल्लो आसा वेगवेगळो विचार करपाचो एकदा तरी इंट्रोस्पेक्ट करा आनी पळया आनी विचार करा ह्या गोश्टीचेर नॉट बिकॉज आमी सांगले ऑपोजिशनान उलयले म्हणून हें बंद करतात तुम्ही किंवा बंद करना म्हणून न्ही वी आर रिक्वेस्टिंग यू वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट यू डोंट होल्ड द स्टुडंट्स अँड पेरेंट्स अँड टिचर्स अँड द स्कूल्स एट रॅन्सम फॉर द सेक ऑफ इम्प्लिमेंटींग पॉलिसी ऑन पेपर्स देव बरें करूं तुमचे कितें प्रश्न आसले आमी पळयता की आयज खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मिटींग घेतली एड्स ऑफिसांची इम्प्लिमेंट करूं शकता की ना करूं शकता केलें जाल्यार कशें वयपाचें फुडें तेजेर सो तुमकां दिसना की खंय तरी पयलीं गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता मागीर कशें यूज करप किंवा कशें इम्प्लिमेंट करप तेजेर ही परिस्थिती सरकाराची परिस्थिती तशीच जाल्या आमी सरकाराचे सगळे मंत्री आनी सगळे परिस्थिती सरकार तेच पळयले की उकल्ली जीब लावळी तायाक म्हणून जी म्हण आसा कोंकणीन पळय ती सरकाराक लागू जाता पयलीं लायता ते आनी मागीर विचार करता अरे कितें म्हणलें आमी तुवें पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली तुवें सर्क्युलर काडलो तुवें न्यूजपेपरां कडेन आउट केलें दीस इज ऑल इन आय हॅव रेड इट इन लोकमत आय हॅव रेड इट इन अदर न्यूजपेपर्स ऑल्सो टुडे दॅट दीस इज दॅट दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट मागीर टिचर्सांक कित्याक आपयता मिड डे मील खावपाक काय वडा आनी पाव आनी च्या दिवपाक तांकां वॉट इज द होल आयडिया सी कळना म्हाका सरकाराची ही परिस्थिती की सादे सुदे जे डिसिजन घेवपाक जाय ते डिसिजन घेतले जाल्यार जे इम्प्लिमेंट करतले लोक ते हू आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट तांचे ओपिनियन पेरंट टिचर्स असोसिएशन जे आसा पीटीएचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हांकां सगळ्यांक तुमी आपोवंक नाका आशिल्ले पयलीं काय व्हडलो हॉल आसा मरे तुमचो थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटात नाल्यार मंत्रालयान आपोवपाचें and given them the food that you eat and not midday meal आणि दाखोवपाचें आय एम टॉन्टिंग गव्हर्मेंट ऑन दीस मिड डे मिल्स पळयल्या आमी परिस्थिती भुरग्यां कडेन उलयता आसतना आमी हांगा येवच्या पयलीं उलयल्याय भुरग्या पेरंट्सा कडेन की कशें आसता काय क्वॉलिटी काय म्हणून सी इट इज व्हेरी इजी सरकाराच्या मनान जर जाय जाल्यार आज सरकार कितले इव्हेंट करता एका वर्सान कितले इव्हेंट करता इन्क्लुडींग पर्पल फेस्ट पण ते बाबडे डिसेबल्ड आसा तांचे 3,500 रुपये 3-3, 4-4 महिने दिल्ले ना 20-22 कोटीचो पर्पल फेस्ट आणि कसलो उत्सव 10 ते 15-20 कोटीची बजेट एका प्रोग्रामाची कोण खाता कोण दवरता कोणाक दिता कोणाक पावता कोणाक खबर ना म्हणजे जे हे इव्हेंट्स आसा ताजेर सरकार नियरली 200 कोटीच्या वयर खर्च करता कॅल्क्युलेट हांव वयल्या वयर सांगता मे बी मच मोर दॅन दॅट भुरग्यांक बरें जेवण दिवप एक स्कूल बरें करप एक स्कूल आतां मेर्शेचें स्कूल जर सारकें करतलो जाल्यार 4-5 कोटीन उबें जाता बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन 5 crores to 10 crores बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो जाता कित्याक करना वाय नॉट यूज 10% ऑफ दॅट बजेट ऑफ दॅट 200-250 crores spent on the events that you are spending for the purpose of benefit to students कित्याक भुरगे हेल्दी उरचे 2,200 calories per day नॉर्मल लायफ जगपाक ओवर दॅट इज एडिशनल पूण आमी जर कांय सुद्दां करना जाल्यार आमची बॉडी 2,200 कॅलरीज बर्न करता वी आर डेफिशियंट इन कॅलरीज गरीब जो आज गोंयकार गरीब जो मनीस आसा गरीब भुरगो आसा दे आर डेफिशियंट इन कॅलरीज हेल्दी फूड ना यूज दे आर malnourished and whole idea of wholesome development of nation is that education with full stomach भुरगो जर उपाशी उरलो जाल्यार तो स्कुलान येवचो ना आनी एक गरीब मनशाक गरीब पेरंटाक जर भुरग्याक जेवणाचोय बंदोबस्त जायना तो भुरग्याक त्या स्कुलान धाडना हें लक्षांत दवरा
कारण एक लेबरर जो आसा जो 5-10 हजाराच्या पगार आसा ताजे एक जेवण त्या भुरग्याच्या निमतान स्कुलान रावंक सोडटा आनी त्या कंपल्सनान तो ताका धाडटा आनी तातूंतल्यान why is government not having empathy to understand this basic thing ki school is not just a medium of instruction but school is for making all round development of a student. हांव सांगता मरे I am the best example of how education can create whatever I am. Probably BJP वाले म्हणटले आतो कसलो तो useless म्हणून, पण आमचे लोक जे आमच्या बरोबर आसा ते सांगले तुका this is a creation of education. I think म्हाका दिसता आमी सगळे हांगाचे बसल्या don't come from a background which is born with a silver spoon or golden spoon in the mouth. We were born to the parents who believed in education system, who believed in teaching the children to reach this stage, and every parent wants to do that. आज म्हजे एक्झाम्पल तर म्हजे दोन्ही ड्रायव्हर आसा दोगांचे भुरगे or achieve it without somebody supporting them. कसो जगतलो तो 20,000च्या पगाराचो पेरंट शारदाम मंदिर किंवा नाव घेता सॉरी यूज द वर्ड द स्कूल्स नेम आय यूज बट कॅन यू अफोर्ड बिकॉज क्वालिटी एज्युकेशन यू वॉन्ट टू सेंड देम टू गुड स्कूल कॅन दे अफोर्ड टू पे दॅट फीज सो गव्हर्मेंट एज्युकेशन पॉलिसी अशे तरेन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की सरकारी शाळांची परिस्थिती वेर इज फ्री अँड फेअर एज्युकेशन जे मेळपाक जाय ते भुरग्यांक थंय मेळपाक जाय पूण वाय दीस गव्हर्मेंट इज लॅकिंग दॅट आनी आमचें पॉप्युलेशन मेजून 20 लाख मरे तातल्यान जे 4-5 लाख स्टुडंट्स आसा तांकां तुमी बरें एज्युकेशन दिवपाक शकना 500 स्टुडंट 500 टिचर्स पास आउट जाता 450 टिचर्स बेकार एवरी वर्स आहा 450 टिचर्स बेकार आसा एवरी वर्स इमॅजिन कर तूं आज कितले टिचर्स बेकार जाता ट्युशनाची ती कित्याक परिस्थिती आसा सरकारान मान्य करचें पडटलें की ट्युशन टिचर्स आर डुईंग बेटर दॅन दोज डुईंग पार्ट ऑफ द स्कूल्स बिकॉज खंय तरी ते आज मन लावन शिकयतात भुरग्यांक ते कारण थंयच्यान 4 पयशे मेळटा आनी संवसार चलता म्हणून सो दीस इज द वे द पॉलिसी इज गोइंग टू बी इम्प्लिमेंटेड इट्स हॅपेझर्ड प्लीज गेट इट करेक्टेड वी आर सेइंग प्लीज गेट इट करेक्टेड आज तुमकां आमी डिमांडूय करना कारण हियर इज द क्वेश्चन ऑफ स्टुडंट्स ऑफ दीस स्टेट ऑफ गोवा यूथ जे फुडले आसा आनी तांकां तुमी डोंट होल्ड देम टू रॅन्सम फॉर एनीथींग इन दीस वर्ल्ड आनी हाज्या सारकी जी स्कुलां आसा इमॅजिन कर ह्या भुरग्या जे मेरशेच्या शाळेन शिकता ताचे तकलेर ते पडले जाल्यार कितें जातलें हाव कॅन यू लेट देम स्टडी 104 or 114 स्टुडंट्स इन दॅट स्कूल सिलींग पडटात थंय आपल्या स्कुलान सिलींग आसा नाका म्हणून पूण हांव गेल्लो म्हज्या आल्मा मॅटर म्हणून की वचून पळयात तरी म्हणून परिस्थिती कितें आसा ती म्हजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ते अशीच आनी काला चिमलाय आसा चिमलाच्या आनी एका स्कुला पळय बेंचार ह्या सायडीन बसल्यार ह्या सायडीन वयर सरता सांगता चिमला नांव येना म्हाका ते गव्हर्मेंट स्कूलूच चिमला कपेला कडेन एक स्कूल आसा ते ल्हानशें स्कूल आसा एका सायडीन बेंचार बसत जाल्यार दुसऱ्या सायडीन बेंच वयर सरता कशें शिकता रे भुरगे आसतले पळय तरी वचून चीफ मिनिस्टर बाबा एकदां तरी एज्युकेशन मिनिस्टर तूं गो अँड लूक एट द स्टेट अँड पथॅटीक कंडिशन ऑफ स्कूल्स इन गोवा or please send your team with us we will take them free of cost to Delhi and show them the status of schools of Aam Aadmi parties in Delhi how we have improvised it ही परिस्थिती आसा आता तुम्ही युनिव्हर्सिटी येऊन जाता तेन्ना तांकां जॉब क्रिएट जाता कोण अपोज करना राष्ट्रीय स्तरावयल्यो युनिव्हर्सिटी गोंयान येवपाक कोण अपोज करना लक्षांत दवर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक हांवें जर फाल्यां एप्लाय करत आनी सांगात की म्हाका युनिव्हर्सिटी घालपाक जागो दी म्हणून म्हाका दिवचें ना ज्या तरेन ते MITक तो जागो दिला ताजेर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न जाला वाय गव्हर्मेंट कॅन क्रिएट दीस स्कूल्स और इफ प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज आर कमिंग यू आर गोइंग टू गिव और यू मेक अ पॉलिसी की गोंयचे 50% भुरग्यांक आमी फुकट शिकयतले म्हणटा pass on the benefit to the student to as government come out clear IPBन तांकां कंडिशन घाला आता घाला कदाचित हांव उलयता म्हणून की 80% टीचर्स 90% ऑफ द टीचर्स इन दॅट और स्टाफ इन दोज कॉलेजीस शूड बी एम्प्लॉयड फ्रॉम गोवा सो who are going to earn by taking fees पण तुवें कंडिशन तांकां घाला की टिचर्सांक क्लॅरिकल स्टाफ लॅबोरेटरी स्टाफ और एनी अदर स्टाफ दॅट वील बी एम्प्लॉयड इन दोज स्कूल्स और कॉलेजीस और युनिव्हर्सिटीज शूड बी फ्रॉम गोवा will you put a condition that at least 50% or certain amount of seats in those universities should be reserved for the state of Goa or Goans free of cost? कांयच ना
आय एम सेईंग हार्ड बऱ्यो युनिवर्सिटी येवच्यो कोण सांगता गोवा शूड बी एज्युकेशन हब गोवा शूड हॅव बीन एज्युकेशन हब लॉंग टायम बॅक गोवा शूड हॅव बीन हेल्थ हब लॉंग टायम बॅक आमी उरल्या खरे आमी आसा परिस्थिती का आमी एक मायंड मिनरल तितल्याच पयले कारण तातल्यानूच उत्पन्न निर्माण जाता पॉलिटिशियन्सांक लोकांची परिस्थिती कोणाक पडून गेल्ली ना पॉलिटिशियन्सांची डिपार्टमेंटान मेळटा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान how they have progressed over a period of last those who has been there as MLAs for 10 years तांची बॅलन्स शीट पळय फायनान्शियल इयर प्रत्येक वर्साची आनी पळय तांच्यांनी कितली हॉटेलां बांदली तांणी कितें घेतलें आनी ते कसल्यो गाडी चलोवतात आय एम सेईंग की तुमी करा खाया खाताच तुमी पूण लोकांक रॅन्सम धरून करू नाका ते पणजे स्मार्ट सिटीचो तोच विशय आसा खाया जाय तितले खाया पूण लोकांच्या कुस्तार कित्याक कितले जाणांच्यो गाडयो पिड्ड्यात धंदे पिड्ड्यात सगळे पिड्ड्यात सो आय एम सेईंग युनिवर्सिटी हार्ड यू गेट अ बेटर युनिवर्सिटी यू गेट फॉरेन युनिवर्सिटी कॅम्ब्रिज कॅनडा बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी आहा ऑक्सफर्डाची एक ब्रांचूय हाडा पूण गेट पीपल इनवॉल्ड गोवन्स लेट गोवन्स बेनिफीट आउट ऑफ दॅट गोवन्सांक बेनिफीट काय ना ते पडटलो तूं वच आनी पळय अशें ऐकलें तुवें रायट फ्रॉम द चेक इन काउंटर टू द अदर स्टाफ ऑफ द एअरपोर्ट गोंयकार ते गोंयकार ना परिस्थिती हांव म्हणना कोणी खंय येवन रावचो आनी खंय काम करचें पूण कितें तरी एक करचें की गोंयचो बेकार भुरगो जो आसा जो ह्या एज्युकेशन सिस्टमांतल्यानूच आज क्रिएट जाता ताच्या खातीरूय कितें तरी दुसरें क्रिएट करप वेर जॉब क्रिएशन आय एम नॉट सेईंग गव्हर्मेंट जॉब तुमी सरकार दिवंकूच शकना इतली पूण नवें क्रिएशनूच कांय ना सो वेर इज दीस गव्हर्मेंट फेलिंग इन स्पायट ऑफ टेलिंग देम दॅट यू आर फेलिंग एट दीस स्टेट करेक्ट युअर सेल्फ आमी सांगता म्हणून तुमी ते इम्प्लिमेंट करनासतना रावूं नाका आनी कितें आसा